म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां सगल्या जाणांक आपल्या राज्यांत जिवंक संदी दिलेली आसा आनी ताच्या राज्यांत आमी सगळीं जाणां वावरूंक जाय. ताणें आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा, सगळें समजूंक, आदारून जिवंक आनी हे परी देवाक महिमा हाडूंक. पूण आमी खूब फाटी ते भाशेन जियेना आनी ह्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन ते सारके वावुरचे आसतना आपणाक जाय पळय तशें वावुरतात आनी देवा पासत न्हय, मालका पासत न्हय, आपल्या पासत वावुरतात आनी हे भाशेन सगळेंच ते विस्कोटा येतात. आमी ते भाशेन करूंक फावना, पूण आमी जाणो की ह्या संवसारांत पातक आसा आनी पातक आमकां खूब फाटी आडायता आनी जे भाशेन आमचें जिवीत देवाक जाय पळय ते परी जिवंक दिना. तर आमी पयले वाचपान आयकलां तो बीट आपलें जिवीत बरें करण्यांनी आनी बरे भाशेन सादता, दुसऱ्यांक पेल्यांक बरें करूंक आवडटा, तेंच आमी करूंक जाय. पूण दुसरी ते भाशेन करिनात. दुसरी हे भाशेन तांकां काडून उडयतात. पूण तो आपलें जेवण पर्यंत घेनासतना पयलें गरिबांक काडून तांकां एकल्याक तरी जेवण दिवंक आवडटा. आतां असल्यो कोन्यो आमच्या जिवितांत करूंक जाय. जेवताना पर्यंत आमी रेस्पेतान जेवंक जाय, कित्याक कितल्या जाणांक जेवण मेळना. तर आमी ती भाशेन दुसऱ्यांचें चिंतून थंयचो जेवताना तांचो उगडास करीत तर देव तांकांय कशे भाशेन तरी जेवण दितलोच. आनी आमी थोडे हा पर्यंत तें आमी दुसऱ्यांक दिलें तर आमचें आनिकूय वाडोवंक लागतलें, हें मनांत दवरया. आनी तो बीत आपल्या पुताक धाडटा, तो पळयता की ताच्याच लोकांक मारून उडयलेले आसा आनी हे परी तो तांकां मागीर रातचो पुत्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, बऱ्यो कन्यो आमी सदांच करूंक जाय. आनी आमी सगळीं जाणां जाणो आमचो कोण मेलो म्हणटच आमी सगळीं जाणां ताका पुरूंक वेता, ताच्या कुटुंबा पासत मागता, ताच्या आत्म्या पासत मागता. ह्यो सगळ्यो बऱ्यो कन्यो करीत आमी रावंक जाय. आनी दिसा दिसपोटे जीं आमचे बरोबर जियेतात तीं कोण आनी आमी कोण? आमी सगळीं जेजू सवे आसा आनी जेजू आमचे सवे एकामेकाक तेंको दिता, कित्याक तो आपलेच कुडींत आमकां सगळ्या जाणांक एकठांवन बरें पळय तें दिता. तो ताका आमी सहकार करूंक जाय. हे भाशेन आदल्या काळांत सान पर्यंत आमचे सांत भक्त आसा पळय, ताणें आमकां एक नमुनो धरलेलो आसा. आयज आमी बॉनिफेस ताचो थोडो उगडास करया. हो बॉनिफेस इंग्लंडाचो 5 वर्साचो आसतना ताका व्हडल्या मोठान धाडलो. तेन्ना म्हणून तूं मोठां आसतालीं, बेनिडिक्टीन मोठां, आनी तो एकदम हुशार आसलेलो. व्हडल्या घराण्यांतलो आसलेलो पूण एकदम हुशार आनी उलोवपाक शिकोवपाक एकदम बरो आसलेलो. 30 वर्सां जाता म्हणटच ताचें पाद्रीपण जालें आनी रोखडोच ताका जंयसर तो वचोंक सोदतालो मिशनार कसो, फ्रिसलँड म्हणटा पळय तें आतां बेल्जियम आनी हे थंयसर भाग आसा पळय त्या भागांत ताका धाडलो. थंयसर गेल्या उपरांत SCM म्हणटा पळय थंयसर एक व्हडलो व्हड आसलेलो आनी त्या व्हडाचो हो सगळो बाकीचो लोक आहा पळय तो ताची पुजा करतालो, कित्याक त्या व्हडांत एक आत्मो आसा म्हणून ते तांची पुजा करताली. तो आत्मो म्हणल्यार तूं घोडघोड्याचो धनी आनी हे भाशेन ताका ते नमस्कार करताले. ताणें तो कातरून उडयलो आनी ताका सांगलें हें सारकें न्हय म्हणून. देव आसा आनी तो खरो देव आमचो परमस करता. देवान हें सगळें घडलेलें आसा, आमी कितेंचें कितेंय कोत्तात. ताका ते मारूंक सोदताले पूण ताका मारूंक जालें ना आनी ताका लागून सगळो थंयसरलो पळय ते हे आसलेले ग्रूप आसलेले ते खंय तर जावन क्रिस्तांव जाले.
थिंचोत्थान मागीर तो तुरिंग्या म्हणटा पळय थिंचोर गेलो आनी थिंचोर ताणें आनिकूय खूब केलें. थिंचोरय ताका खूब अडचण आसलेली पूण ताच्या उलोवपान शिकोवपान ताका मागीर समजणी आयली आनी थिंचोरय खूब लोक गोंयकार जालो. हें जाता म्हणसर ताका थिंचोरलो बिशप केलो. बिशप केल्या उपरांत ताणें सगल्या ह्या लोकांक एकठांयले आनी मागीर ताणें थिंचोरलोच न्हय पूण जर्मनी बावेरिया बापय आसा तें सगळें मागीर फ्रांस हें सगळें ताणें एका हातून एकठांयलें. ताणें खूब वावर थिंचोर केलो जर्मनीक आनी ताका लागून ते ताका म्हणटात तो सांत पावल जर्मनीचो सेकंड अपॉसल ऑफ जर्मनी ताका अशें पर्यंत नांव दितात. अपॉसल ऑफ जर्मनी म्हणून हे भाशेन ताका नांव दितात. तर ताणें हे भाशेन खूब वावर केलो. मागीर तो फ्रिसलँडाक परतून वचोन त्या लोकांक कोयतर करूंक सोदतालो. वेताना ताका सुमार 200 लोक आयले ताका आनी ताचे बरोबर 12 जाण पाद्री आसलेले आनी सुमार 20 जाण कोयतर जालेले आसलेले तितल्यांकूय ताणें मारून उडयले. म्हणून ते भाशेन ताका नाच केलो. पूण ते भाशेन आमी भिवंक फावना. आयजूय खूब चलता. आमच्या भारतांत जावं भायर जावं आमचो खूब लोक खूब त्रासान आसा. तांकांय मार घालतात, तांचोय जीव काडटात कित्याक तीं क्रिस्तांव म्हणून. क्रिस्ताचे आमी पोटलावदारां म्हणून. आनी कितें कोत्ता आमी बरेंच कोत्ता. बरें कोत्ता म्हणून तें बरेंच काडून उडयतात आनी हे परी वायट पळय तें ओदीक आनी ओदीक उपजवता अशें दिसता आमकां. पूण आमी भिवंक फावना कित्याक जेजून हो संवसार आपल्या ताब्यांत केलेलो आसा. पूण हळू हळू तो सगळ्या जाणांक जिखोवन ताचें राज मोगाचें एकवटाचें तो स्थापन करतलो. तर आमी ताका सहकार करीत रावया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. तो आमचें सगळें प्रत्येक सुस्कारांत आसा. इतलो तो लागीं आमकां आसा. तो ताच्या ह्या लागशिल्लेपणांक आमी आजीर जावया आनी आमचें जिवीत जें भितर आमचीं चिंतनां भावना चाल आठवणी मनोभव एटिट्यूड्स जे आसा सगळे ताच्या ताब्यान सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया. ताच्या नांवान कित्याक नाजाल्यार दुसरे आत्मे आमचे सगळे आसात ते आमकां आपल्या ताब्यांत करतले आनी आमी गुलामपणान जिवंक लागतले. पूण जेजू सगळें जियेलें म्हणटोच तो आमचें सुरशिल्लें हें सगळें काडटा आनी बरें पळय तें ताचो पवित्र आत्मो आमकां दिता आनी ताच्या सांगाता तो आमकां एकवटोन दवरता. तर आमच्यो कन्यो चाल सगळें उलोवप जेजूचें जावंक लागता आनी हे परी देवाचें राज आमचें सगळें तो स्थापन करीत वता. जेजू आर्गान दिन वास तुका कित्याक तुवें आमचीं मनां उजवाडायल्याय ते परी आमचें जिवीत तुजें एकवटान सारच्याक आमकां मदत कर.